नमस्कार गोवा टुडेत साहिल नारुलकरांचे उपकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स. Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management, Nuvei, Goa. Admissions open. कायदो सगळ्यांक सारको चौकशी करचे पयलीं कारवायेचे वक्तव्य करपी प्रदेशाध्यक्ष दामूचेर एक्शन जावपा जाय आशिल्ली. गोविंद गावडे हेड ऑन. गुजरात पुलिसांनी सवाकोटीचे गोवा लिकर केले जप्त. चौथो कन्सल्टमेंट जप्त. बिश्नोई गँगा बरोबर तस्करीची लिंक आसपाचो पुलिसांचो दुबाव सूत्रधारांक सोदतात. कला अकादमीचे स्ट्रक्चर ऑडिट जावपाक जाय. ऑगस्ट 2024 केल्ली मागणी मार्चात प्रक्रिया सुरू. पीडब्ल्यूडी सुशेगात. कला राखण मांडाचे पीडब्ल्यूडीचे सुपारी आंदोलन. बोमाखोर्ली हायवे रुंदीकरणाचे काम बंद जावपाचे ना. प्रकल्पा आड याचिका हायकोर्टान केली डिसमीस. आता काम बंद केल्यार खंय लोकांचे लुकसाण. प्रकल्प कायद्याक धरूनच. स्टार्टअपांक 10 लाखाची सबसिडी. स्टार्टअप स्कीम नॉन आयटी प्रकल्पांकूय 6024 स्टार्टअपांक 3.4 कोटी सबसिडी. तरणाट्यांनी फुडें सरचे. एमएसएमई दिसा उलयलो. ऑर्डर वा टेंडर इश्यू करनासतना चोडन फेरीचे रिपेरिंग. काँग्रेस म्हणटा पयशे खावपाचे प्रकार न्हय. येरादारी मंत्री म्हणटा एमर्जन्सीत एमर्जन्सी फंड वापरतात. आणि कोर्टाच्या अर्दी प्रमाण टॅक्सींक मिटर. कांय जाणांक वगीच उलोवपाची संवय माविनाची जाप. एफ-बेस टॅक्सी उपरांत मिटर कोणाच्या गळ्यांत बांदपाचे. मायकल उलयल्लो. कायदो सगळ्यांक सारको चौकशी करचे पयलीं कारवायेचे वक्तव्य करपी प्रदेश अध्यक्ष दामूचेर कारवाई जावपाक जाय आशिल्ली. आदलो मंत्री आमदार गोविंद गावडे हेड ऑन. स्वता शिस्तभंग करपी दुसऱ्याचेर कशी कारवाय करूं शकता. पयलीं स्वताक शिस्त घालून घेवची. गोविंदाची दामूचेर चढाई. थोड्यांक खंय ट्रायबल भवन जाल्लेंच नाका. तो जर ज्या गोष्टी खातीर हांवें आरोप केले ते आरोप जर चौकशी बगर जर घडटात म्हणजे हे स्टेटमेंट इन्व्हेस्टिगेट जावपाक जाय आशिल्लें. ऑफकोर्स जावपाक जाय आशिल्लें. स्टेटमेंट केलें म्हूण कारवाय जावपाक जायनाशिल्ली. ऑफकोर्स तुम्ही मागीर म्हाका जर खरेंच जर तें फटींग जर आहा विदाउट एनी कन्सल्टेशन इवन हीज ऑर ओन ऑफिसर्स ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी स्टेटमेंट करप म्हणजेच हें काडली जीब लायली तळ्याक हें जालें ना. म्हणजेच शिस्तभंगाची कारवाई कोणाचेर करपाक जाय. ज्या लोकांनी हो स्टेटमेंट केलो ज्या लोकांनी चिगळपाचो प्रयत्न केलो. आणि हांव एक गोष्ट तुम्ही म्हणटात भारतीय जनता पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षाचेर शिस्तभंगाची कारवाय जावपाक जाय. आतां म्हजेर जर जाता कायदो सगळ्यांक सारको न्ही रे. हांवूय पक्षाचो कार्यकर्तो. हांव आमदार आसा आनी त्या वेळाचेर हांव मंत्री आशिल्लो. जेन्ना शिस्तभंग जर आपूण स्वता जर करता दुसरो कोण शिस्तभंगाची भाशा दुसऱ्याक सोबना. ते पयलीं आपल्याक स्वता शिस्त घालपाची गरज आसा. हें हांव परत एकदां उल्लेख करतलो. रमेश तवडकर इज नॉट एट ऑल अलायन्ड विथ दीस बिरसा मुंडा रेड्डी. इज अ ट्रायबल मिनिस्टर. But he was leading it. I was personally there. पर्सनली लिडिंग हांवूय आशिल्लो त्या रेलीक. लक्षांत धर. कारण तो आपल्या भुजाचेर घेतले म्हणटा पळय न्ही तातूंत हांवूय आहा. प्रत्येक आमदार जंय ताका जॉयन जाले पण म्हाका दिसता प्रत्येक मिनिस्टर आहा. ट्रायबल भवन पक्षातलेच काय मनीस म्हणटात की ट्रायबल भवनाची जमीन आज कोर्टाक आसा न्यायाची हें आसा हें गोविंद बाब गावडे खबर आसा तरी आसतना ताणें त्या पक्षाच्या मनशाक म्हज्या मुखार हाडून बस. प्रमोद बाब हांवें हेजे पयलीं सांगिल्लें आसा की उटांतल्यान कोण गेलो तेजे आमकां कांय पर्व ना. उटा खंयच बंद जावपा ना. उटा खंयच्या एका राजकीय पक्षाक त्या दावण्याक बांदिल्ली संस्थांनी उटा ही एक चळवळ जावन आसा. कलाकार म्हणून तुमकां ती तळमळ आहा ती म्हाका खबर आहा. बट माय प्रॉब्लेम वॉज वीच आनी म्हाका दिसता गोंयची जनतेक आज कित्याक हांव विचारता गोंयची जनतेचे वतीन की बिकॉज यू हॅव अ बॅकग्राऊंड तुम्ही कलाकार तुमचे कले कडेन ना. खूप वर्सांनी आमकां कला
उपकार असो आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर मेळिल्लो. जेन्ना कला अकादमीचे त्रुटी लोक दाखोवन दिवपाक लागले आणि तुम्ही जेन्ना सामकी सरकाराची डिफेन्स करपाक लागल ताजेर तेन्ना सगळ्याक वायट दिसलें. ना बरोबर मान्य म्हाका, पूण एज अ पार्ट आज सादे गोष्ट एज अ सरकाराक हांव विकून दिवपाक शकना, बरोबर न्ही. पूण म्हजी तितलीच जबाबदारी तें जें कितें तुम्ही म्हणटात यू आर ऑन रायटिंग ऑन रेकॉर्ड सेइंग दॅट थिंग्स आर नॉट प्रॉपर. येस. गुजरात पोलिसांनी 1.25 कोटीचे गोवा लिकर जप्त केला. 56,000 मायज बाटल्यो जप्त. भरूच लोकल क्रायम ब्रांचीन कारवाई केल्या. तस्करीचो राजस्थानातल्या बिश्नोई गँगाकडेन लिंक आसूये म्हूण पुलिसांचो दुबाव. लेबल वा बॅच नंबर नासतना खंय गोंय उत्पादन. ड्रायव्हराक अटक केल्या. सूत्रधार रमेश आणि विकास किच्चड दोगांकूय सोदतात. गुजरात पोलिसांनी वट्ट 1,27,00,000 गोंय बनावटी सोरो जप्त केला. 56,000 मायज सोऱ्याच्यो बाटल्यांचेर खंय लेबल वा बॉक्साचेर बॅच नाशिल्ले. भरूच लोकल क्रायम ब्रांच पुलिसांनी कारवाय केल्या. कर्नाटक रजिस्टर्ड ट्रकांतल्यान वडोदरा सावन सोरो खंय सुरत व्हरताले. ड्रायव्हर जगदीश बिश्नोई अटक केल्या. वांगडी फुजो. राजस्थानातल्या बिश्नोई गँगाचे लिंक आसूये म्हूण अदमास. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कला राखण मंडळान ऑगस्ट 2024 कला अकादमीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट मागिल्ले. प्रक्रिया मार्च 2025 सुरू केल्या. PWD सुशेगात बेगोबेग ऑडिट करचे. कला राखण मंडळाची पणजे PWD हेडक्वार्टर्सा मुखार निदर्शना. कला अकादमीचे जाल्ल्या कामाचे खंय डॉक्युमेंट मागल्यात. ईमेल करता म्हूण इंजिनियरीन तांकां सांगला. कला अकादमीच्या बाबत कामाविषयी वेगवेगळे प्रश्न मुखार हाडपी कला राखण मंडळाचे फुडारी PWDच्या कचेरेत. PWDत सुपारी आंदोलन. बेगोबेग स्ट्रक्चरल ऑडिट करचे म्हणून मागणी. आणि तेंच्यांनी आमी जे डॉक्युमेंट्स मागलेले कला राखण मंडळ म्हणून ते डॉक्युमेंट्स दिवपाचे तेंच्यांनी कबूल केल्ले आसात. ते डॉक्युमेंट येयल्या उपरांत कला अकादमीन डिसिजन केन्ना जालें कला अकादमी रिपेअर करपाची जावं जे रिकन्स्ट्रक्ट करपाचें जे कितें आसा ते केन्ना जालें आणि मागीर कशें हँडओवर जालें तेजेर डिसिजनां कशी जाली तेजे डिझायन्स कशे जाले ते डिझायन्स कोणी अप्रूव केले त्यानंतर कन्स्ट्रक्शन कशें जालें थंय सुपरवायज कोणी केलें आनी ते अप्रूव कोणी केलें जे आमकां सांगलें पळय कला अकादमी जाली म्हणून. आणि आयज परिस्थिती अशी आसा की कला अकादमीच्या मेन स्टेजीचेर थंय आमकां प्लायवूड घालून ती प्रोटेक्ट करची पडटा कारण ती सकयल वचपाक लागल्या. वाट पळयतले तुमी? आमी 3 दीस वाट पळयतले. मेल करपाक कितलो वेळ लागता? 3 दिसान जायना मागीर परतून येतले. If your child was, studying music in that school, the state is so bad that today artists are suffering, public is suffering, children are suffering, and even the teachers who are teaching music are suffering. Everyone is suffering. And not only at Kala Academy, we've also spoken to Mr. Parthikar about all the other auditorium. Today, this is, as artists, we feel so ashamed that we are supposed to be a developed state. We are talking about crores and crores of rupees being spent. But what is the result? CM काय सांगलें की स्ट्रक्चरल ऑडिट सामकें जावंक ना, तुम्ही स्ट्रक्चरल ऑडिट कित्याक घेयना. तो तेणें CMक सांगलें की आमी स्ट्रक्चरल ऑडिट मागलां ते आर नॉट कमिंग. आतां हें आमकां कळलां की स्ट्रक्चरल ऑडिट पयले फावट तेणी मार्चान मागलां. आमचें हें स्ट्रक्चरल ऑडिट मागपाचें काम ऑक्टोबरान चालू जाल्लें. दे हॅव आस्क्ड फॉर द फर्स्ट टायम दे हॅव गॉन टू IIT चेन्नई इन मार्च. दे आर बेसिकली जस्ट नॉट डुईंग एनीथिंग ऑन पर्पज. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. भोमा खोर्ले नॅशनल हायवे रुंदीकरण प्रकल्पा आड घाली याचिका हायकोर्टान डिसमीस केल्या. रस्तो रुंदीकरणाची सुवात केंद्राच्या ताब्यात आदींच पावल्या. ते भायर कामाची प्रगती पळयल्यार ह्या पावंड्यार काम बंद केल्यार लोकांचोय बादतलें म्हूण कोर्टाचें मत. प्रकल्प कायद्याक धरून कोर्टान स्पश्ट केला. नॅशनल हायवे रुंदीकरणा आड खोर्ली आनी भोमा गांवच्या कांय जाणांनी हायकोर्टात याचिका केल्ली. याचिकादार म्हणटा रस्तो रुंदीकरणाच्या नियोजित वाठारात मोठ्या संख्येन लोक रावतात. थंय हाय प्रेशर गॅस उदक आनी अंडरग्राउंड केबल आनी हाय टेन्शन लायन आसा. वाठारात 8व्या शेंकड्या मेरेनची पोन्नी देवळाय आसात. शेंकड्यांनी वर्सां पोन्नी पुर्तुगेज तेंपावेली घरां आनी दायज वास्तू आसा. हायकोर्टात सरकारान आपली बाजू मांडली. सरकार म्हणटा भोमा ते मुस्लिम वाडा आनी डेक्कन कॅमिकल ते ओल्ड गोवा मेरेन अशीर रस्तो आशिल्ल्यान लोकांची गैरसोय जाता. सद्याक आशिल्ल्या हायवेचे रुंदीकरण आनी एलिवेटेड रस्त्या खातीरूच जमीन संपादन केल्या. हायकोर्टान याचिका डिसमीस केली. पुराय प्रकल्प कायद्याक धरूनच आसा. जमीन केंद्र सरकारान पावल्या आनी काम बरेच मुखार पावला. आता काम बंद केल्यार लोकांकूच गैरसोय म्हूण हायकोर्टाचें निरीक्षण.
प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. तरणाट्यांनी उद्देगीक मळाचेर अर्थवेवस्थेक हातभार लावचो म्हूण सरकाराचो यत्न. सरकारान स्टार्टअपाक सुमार 3.5 कोटी सबसिडी दिल्या. 6,024 स्टार्टअप सुरू केल्यात. तातूंतले अर्दे वयर बायलांचे. मुख्यमंत्री MSME दिसा उलयलो. हे फावट नॉन IT प्रकल्पांकूय स्टार्टअप स्किमी घेतल्यात. तरणाट्यांनी खंय जॉब गिवर जावचे. Today we see that the MSME sector in Goa also has been growing. Let us give the push to the women and see that the result in going to double the numbers or triple the numbers by the time the next MSME day will be celebrated in 2026. To our budding entrepreneurs, especially the students, you will come out with something different altogether if you apply your mind. MSME day मनयता आमी जस्ट एखादो कार्यक्रम करूंक जाय म्हणून कार्यक्रम करिना. आमकां जर फक्त कार्यक्रम करपाक जाय म्हणून करूंक जाय आसलो जाल्यार आमी 10-12 MSME वाल्यांक आफयतले आसले, तांचो सत्कार करतले आसले, तांकां एक बुके दितले आसले, तांकां घरा धाडटले आसले. आमचें इंटेंशन कितें आसा तर फुडें यंग एंटरप्रिनर्स तयार जावपाक जाय. न्यू MSMEs मायक्रो स्मॉल एंटरप्रायझर्स हे तयार जावपाची गरज आसा म्हणून तुमकां सगळ्या जाणांक आपयल्या. ह्या कार्यक्रमाची मेसेज ही सगळ्या पर्यंत वचूंक जाय म्हणून वुमन्स हांगासर आपयल्या ज्यो आपले सेल्फ हेल्प ग्रुप MSMEत कन्वर्ट करपाचे आसात. ह्या सगळ्यांच्या पर्यंत ही मेसेज वचूंक जाय आनी ताकाच लागून आज हे सगळें करता आसतना बँकर्स हांगासर आसात. म्हणजे सिडबी आसा, नाबार्ड आसा, EDC आसा, SLBC स्टेट लेवल बँकर्स कमिटी हाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगासर आसात. इंडस्ट्रियलिस्ट आसात. MSME सक्सेस स्टोरी ज्यांच्यो आसा ते हांगासर आसात. म्हणजे एके वाटेंतल्यान आमकां हाव टू स्टार्ट ADII आनी रॅम्प ह्या सारकिल्यो 2 स्किमी ज्यो आमी सुरवात केल्या. म्हणजे तुमचे हँड होल्डिंग हाव टू स्टार्ट विथ अ स्मॉल बिजनस हे करपा खातीर ते गायड करतले. तुमकां बिजनस कशा पद्दतीत फायनान्स कशा पद्दतीत दिवपाचे हाच्या खातीर आमची EDC पासून ते सिडबी पर्यंत आसा. तुमकां मार्केट लिंकेज आनी फुडलें हँड होल्डिंग करपा खातीर जे इंडस्ट्री पार्टनर्स जे हांगासर आसा. आमी म्हणटा की कॉम्पिटिटीव युगात जर फुडें वतले आसत जाल्यार ताका हँड होल्डिंग कोणी तरी इंडस्ट्रियलिस्टान करपाक जाय म्हणून तेय तुमच्या मदीं आसात. आमी IT सेक्टरांत इट इज मोर दॅन म्हणजे 624 स्टार्टअप्स आमी गोंयांत सुरू केल्या आमच्या भुरग्यांनी. भितर 50% ऑफ द स्टार्टअप्स started by the women and congratulations to them for the startup सुरू करपा खातीर we are giving approximately 10 lakhs rupees subsidy. More than 320 लोकांनी जी आपली 10 lakhs rupees ची सबसिडी घेतल्या. More than 3.4 crores of rupees we have distributed as a subsidy. म्हणून या ऑगस्ट onwards I mean non-IT startup also will be included under our startup policy. वर्क ऑर्डर वा टेंडर इश्यू करनासतना खंय चोडण्याच्या फेरयेचे रिपेरिंगाचे काम चल्लां. सरकार लोकांचे पयशे खाता म्हूण काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष पाडकर उलयलो. न्हंय येरादारी मंत्री फळदेसाय म्हणटा एमर्जन्सी केसींत खंय टेंडर वापरता बदल्या एमर्जन्सी फंडाचो वापर करता. पावस पडिल्ल्यान चोडणेची फेरीबोट बुडली म्हूण R&Dन म्हायती दिल्ली. 5 दीस जाले खंय हाचेर फावती एक्शन घेवंक नाशिल्ली. आतां वर्क ऑर्डर वा टेंडर काडिनासतना खंय फेरीबोटीचेर रिपेरिंग चल्लां. सरकार लोकांचे पयशे खाता म्हूण गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष अमित पाटकराचो आरोप. डायरेक्टर R&Dच्या हिशोबान पावस पडलो, उदक गेलें, फेरीबोट बुडली. सोमारा शुक्रार जालो. 5 दीस जाले कित्याक ती फेरीबोट येना हें पळोवपाक हांगा आयले जाल्यार जो मनीस काम करता ताका आमी विचारले बाबा तुजे कडेन वर्क ऑर्डर आसा. तो म्हणपाक ना भोसलेन रिक्वेस्ट केला म्हणून आपूण काम चालू केला. सरकार सगळे पोस्ट फॅक्टो कामां करता. हांगा टेंडर इश्यू जावं ना. भोसले सांगता आतां आपूण ताका वर्क ऑर्डर इश्यू करता. सो दीस शोज दॅट दीस गव्हर्मेंट इज नॉट एट ऑल सिरियस. टॅक्स पेयराच्या पयशांची कशी लूट चल्ल्या ही आमी पळयली. जाल्यार इमर्जन्सी केसींनी इमर्जन्सी फंडांचो वापर करप जाता म्हूण न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसायान स्पश्टीकरण दिलें. जेन्ना इमर्जन्सी काम येता तेन्ना ते टेंडर म्हाका दिसता की जे एक्सपर्टायज आसा तांचे कडच्यान घेतात आनी ते काडपा खातीर सर्विसीस घेतात. तातूंत एक सरकाराची क्लॉज आसता की जेन्ना इमर्जन्सीस आसा. आज कितें आंदोलन जाल्लें की तुमी टेंडर नका म्हणून आतां टेंडर काडपाक गेल्यार 3 म्हयने जातले तेदो म्हणल्यार ती तळा वतली. सो इन इमर्जन्सी आता साळावलीच्या धरणाची पायपलायन जेन्ना फुटता तेन्ना आमी टेंडर काडपाक गेले जर जायत जाल्यार सगळे फुट्टले सरावंडींग.
सो त्या वेळाचेर इमर्जन्सी म्हणून कितें फंड्स आसतात ते यूज करतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. हायकोर्टाच्या अर्दी प्रमाण टॅक्सीक मीटर घाले. थोड्यांक वगींच उलोवपाची संवय. येरादारी मंत्री माविनाची जाप. माविनान मीटर हाडूंक टॅक्सीवाल्यांक त्रासांत घाल्यात. आतां ॲप बेस्ड टॅक्सी सुरू केले उपरांत मीटर कोणाच्या गळ्यांत बांदपाचे काय म्हण मायकल उलयल्लो. ताका जाप. येरादारी मंत्री माविनान मीटर हाडून व्हडलो घोळ केला. आतां ॲप बेस्ड टॅक्सी येतकूच ते मीटर कोणाच्या गळ्यांत बांदचे. आमदार मायकल उलयल्लो. पयलोय ताणें घोल केलो. तो कितें घोल केलो? मीटर घालून हायकोर्टाचेर घातले. मागीर कितें केलें? मीटर घालून कितें केलें? सांग मरे कितें केलें तें. तुमी आतां सगळे जाण मिडिया मरे. व्हेरी व्हेरी एप असल्यार मीटर नाका म्हणटा तेणी आतां. एप जर तुमी घेतलो, एपान तुमी जॉईन जाले जाल्यार मीटर नाका. आतां मीटर कितें करूया? कोणाच्या गोमटान घालया ते? आतां दिल्या ते मीटर कोणाच्या गोमटान घालया? तुमी सांगपाक जाय कितें. ना ते तुमी सांगा मरे. प्रेस आनी इलेक्ट्रॉनिक मिडिया इज व्हेरी पॉवरफुल इन दीस नेशन. Goa being a small state, you have forced our taxi owner to put meter in the car. Now where will take the meter and go? 11,000 मीटर घेतला मरे सगळ्यांनी. कितें ते फ्री मेवले कितें? रोडार पडलेले मीटर. एवरी टायम मीटर हे करपाक एनहान्स करपाक 5,000 रुपीज. कोणाक वयता ते पयशे? मजगती ह्या वक्तव्या उपरांत मंत्री माविनाक गाठलो जाल्यार तो म्हणटा थोड्यांक विनाकारण वक्तव्यां करपाची संवय जाल्या. कोर्टाच्या निर्देशा प्रमाणान खंय मीटर घातिल्ले. तेजेर कांयच करूंक म्हणपाचें ना. सगळ्यांक खबर आसा TTAची कोर्टान वचून कोर्टाचे आदेश प्रमाणे मीटर घातलेले. आनी मीटर घेवपाचे हे सगळो निर्णय हांव ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जाशनो हुणे घेतलेलो. मातशें रिकॉर्ड चॅक. पूण तुमकां ब्लेम करता तो डायरेक्टली. म्हाका थोड्यांक ती संवय आहा उलोवपाची. समजलो न्हू. हांव वाडोवपाक सोदना. कितें प्रॉब्लेम सुटावो जातलो जाल्यार उलोवपाचें आनी कन्फ्युजन क्रिएट करपाचें म्हाजो केन्ना उद्देश. कितें पर्सनल हे कितें आसा काय म्हणून तुमचेर पर्सनली आयक ते ताका तुमी विचारा न्हू. म्हाका कितें विचारता? म्हाजें कांयच ना न्ही. आय एम नॉट बिटर अबावट इट. थोड्या संवयच आहा मरे. हिंगासून थिंगासून हिंगा कितें उलोवपाचें संवय आहा न्हू. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. छत्तीसगडात डोंगरगड वाठारांत प्रज्ञागिरी टेकडीचेर हेरिटेज योग केंद्र चलोवपी तरुण अग्रवाल म्हणटा त्या भोंदू बाबाक अटक केल्या. तो स्वयंघोषित आंतरराष्ट्रीय योग गुरू. ताचे कडेन गांजा, सेक्स टॉय सारकिल्यो गजाली सापडल्यो. 20 वर्सां आदीं खंय तो गोंयांत आशिल्लो. काणकोणा पाटण्या दर्या आश्रम चलयतालो. फॉरेनर खंय गर्दी करताले. Chhattisgarh police has conducted a raid in a yoga ashram situated at Dongargarh there and has arrested one yoga guru namely Kanti Baba alias Tarun Agrawal alias Sonu for being in illegal possession of 2 kgs of ganja. Objectionable objects like sex toys, other drugs have also been seized by the police. This Kanti Baba has a Goa connection because earlier he was also operating similar yoga ashram in Patnem, Kankona. This Kanti Baba was very much famous among foreign tourists in the Patnem area. But local police says that they have not received any complaint against him though he had operated in Patnem beach for more than 20 years before moving to Chhattisgarh around 3 months back. मुकेश कुमार फॉर प्रुडंट. फाटल्या 2 वर्सांत गोंयांत बेकायदेशीर रावपी 46 फॉरेनर्सांचेर पुलीस एक्शन. बाकीचे नेम मोडल्या. 22 जाणांचेर FIR. 8 NDPS केसी. उत्तर गोंय SP राहुल गुप्ता सांगता. मजगती दिवचले पुलिसांनी ATMांत जाणटेले तोपयो घालपी दोगांक धरल्या. 44 ATM कार्डां, 2 व्हीलरी आनी कॅश जप्त. जनवरी से लेकर जून के बीच में नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट और क्राइम ब्रांच ने मिलके 3 एक्शन लिए हैं. 3 तरीके से एक्शन लिए हैं. नंबर 1 जो है कि हम
ओवर स्टेइंग फॉरेनर्स की जब भी चेकिंग करते हैं, जब भी हमारे पास FRRO से लिस्ट आती है कि ये फॉरेनर्स गोवा में हैं और इनका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, तो उनको जब चेक करते हैं या फिर हमको वैसे भी रेगुलर चेकिंग के दौरान पता चलता है कि कोई फॉरेनर इलीगली स्टेइंग है, तो उसको हम FRRO के सामने प्रोड्यूस करते हैं। इसमें हम FRRO के सामने नहीं लेके जाते, सीधा FIR करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है हमको कि वो जानबूझ के रह रहा है इलीगली। तो ऐसे टोटल केसेस हैं 22। और तीसरा है जिसमें इलीगल एक्टिविटीज़, पर्टिकुलरली NDPS एक्ट में नार्कोटिक्स एक्टिविटीज़ में जो इन्वॉल्व पाए गए हैं, ऐसे फॉरेनर्स के अगेंस्ट एक्शन लिया गया है 8। तो इसमें टोटल मिला के हमने जनवरी से लेकर जून के बीच में 46 फॉरेन नेशनल्स के अगेंस्ट एक्शन लिया है, जिसमें से 35 मई और जून में ही लिया गया है। तो दैट इज़ वाई आई एम कॉलिंग इट ऑपरेशन फ्लश आउट, कि पिछले 2 महीने में हमने कंटिन्यूस इस पर काम किया और अभी भी चल ही रहा है। दूसरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दूसरा पार्ट है वो है हमारा एक अच्छा केस बिचोलियन पुलिस ने विद द हेल्प ऑफ पणजी एंड कलंगुट पुलिस स्टेशन एक अच्छा केस क्रैक किया है पिछले। तो कुछ लोग ATM पे खड़े हुए थे, उनको जब हमारा विक्टिम अपना ATM कार्ड लेके कोशिश कर रहा था पैसा निकालने की, तो उसको प्रॉब्लम आई कुछ। उन्होंने 2 लोगों ने उनको हेल्प करने की कोशिश की, हेल्प करने के बहाने से उनका ATM स्वैप किया और ATM का पिन नंबर भी पढ़ लिया। जब वो ट्राई कर रहे थे ATM से विड्रॉ करने का, तो पिन नंबर भी पढ़ लिया और फिर ATM कार्ड भी उनके पास चला गया स्वैप करने के बाद, तो ATM का पिन नंबर भी, फिर वो लेके अगले दूसरे ATM में जाके उन्होंने पैसा निकाला। और इस तरीके से चीटिंग और थेफ्ट दोनों एक साथ कमिट हुए। तो इसमें हमने बिचोलिम में FIR रजिस्टर हुई और बिचोलिम पुलिस ने इनको कंटिन्यूसली ट्रैक किया अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस से और CCTV कैमरास की मदद से और टेक्निकल सोर्सेज से, और ये पूरे गैंग के 2 मेंबर्स को इन्होंने कलंगुट में अरेस्ट किया। तो कंप्लेनेंट जब हमारे पास आया तो उन्होंने एक अपना जो उनके पास ATM कार्ड जो था, जो स्वैप करके दूसरा जो फर्जी ATM कार्ड उनको दिया, वो भी हमारे सामने प्रोड्यूस किया। वो किसी सैयद घापकर के नाम से था। सेरावले बेकायदेशीर सुरू आशिल्ले नुस्तें बाजार प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत बंद नुस्तें विकता थंय सुवातेचेर बुरशेपणां सगळ्या वाठारांत घाणी प्रुडंटाच्या कॅमेरार प्रकार एक्सपोज जातनाच अधिकाऱ्यांनी बंदी हाडली। प्रुडंटान सेरावले बेकायदेशीर रितीन चलतल्या नुस्त्या बाजाराचेर व्हिडिओ केल्या उपरांत बाजाराचेर घातली बंदी। On this, there were several complaints earlier. Even this was discussed in Gram Sabhas and सगळें जालो, but action जायना। काल पयर बोवाळ जालो इन फिशाचे व्हिडिओ काडलो आनी सगळें व्हायरल जालो, ते सगळें स्क्रॅप फिश म्हणून आनी बायलां सिवेजा उदकान धुयताय आनी ते सगळे। प्रुडंटा खातीर साबियो डायस 8 दिसां भितर आमदार मायकल आनी डिलायलाक अरेस्ट करिना जाल्यार SPच्या कचेरे मुखार मोर्चा काडटले काँग्रेस फुडारी राजन घाटेची शिटकावणी। बेकायदेशीर रस्तो रुंदीकरणा विशीं मायकल आनी डिलायला आड कंप्लेन जाल्ली, आजून मेरेन तांकां एक्शन जायना म्हूण थळाव्यांचो म्हापशां PWDचेर मोर्चा। अणजुणा कुंभार वाड्यार आमदार मायकल लोबो आनी आमदार डिलायला लोबोन बेकायदेशीर रितीन रस्तो रुंदायिल्ल्यान तांचे आड कारवाय करची म्हूण कंप्लेन फायल केली, मात अजून तांचेर कांय कारवाय जाल्ली ना। 8 दिसां भितर एक्शन घेयना जाल्यार SPच्या कचेरे मुखार मोर्चा काडटले म्हूण काँग्रेस फुडारी राजन घाटेन शिटकावणी दिली। 8 दिसाच्या भितर तुम्ही जर तेचेर एक्शन घेयना जाल्यार माझी साटली पोटली हांव घेतलो आनी SPच्या दारान वचून बसतलो आनी जो पर्यंत ताका अरेस्ट करना आनी हेजेर आमकां न्याय मेळना तो पर्यंत उठचो ना। दिलाला लोबो आनी मायकल लोबो हेच्या लिडरशिपी सकयल इलिगल रस्तो करपा खातीर तेंच्यांनी JCB घातली आनी तेंच्यांनी चेपेल उडयले, चेपेलाचे फुडलो भाग उडयलो, रस्तो तेंचो लँडलॉर्ड एक घातली तेजी आख्खी उडयले, एक सिनियर सिटीजनचे कंपाऊंड वॉल मोडून उडयले, किचन कोणाचो उडयले, 7 जाण एफेक्टेड जाले। आमदारांच्या बेकायदेशीर वागणुकेचेर काँग्रेस फुडाऱ्यांनी फोग काडलो। तो आमकां सर कितें सांगता, तेणें पळय तो रोड केलो तो प्रायवेट प्रॉपर्टीन केला, म्हणजे कोणाय खंयच्याय MLA कोणाच्याय प्रायवेट प्रॉपर्टीन वचून रोड करूं येता। त्या लागून तो रस्तो मदल्यान रस्तो कोण करता प्रायवेट रोड, तर व्हडले तूं अंजना पासून प्रायवेटूच रोड चालू तो तेजेर कोणी करता तर PWDचो हक्क ना, तर PWD आपलो रोड म्हणून कितें जालें जाल्यार कोण येता, प्रत्येक जो फोडटा नळ घालून तेजे पयशे PWD काय घेता, प्रायवेट म्हाजी प्रॉपर्टीचेर फोडटा जाल्यार तो रस्तो PWD कित्याक घेता। लक्षांत दवरपाक जाय की आमी जे रोडान वयता पळय तो प्रायवेट रोड म्हणटा, फाल्यां तर हे कोण प्रायवेट लोक आयले आनी तांच्यांनी तर आडयले जाल्यार हे PWD ताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली। दुसरें म्हणजे हो जो रोड वायडनींग केल्लो आसा, डामर घातिल्ले आसा, तो आतांच म्हाका दिसता सारको पिड्ड्यार खड्डो जाल्लो आसा, ताजी जबाबदारी कोण घेतलो? आमचो टॅक्स पेयर घेतलो, आमचे लोक। तुम्ही रातोरात येता JCB घालता,
कंपाऊंड वॉल डिमॉलिश करता आनी रोड वायडनींग करता. कितें करता JCB सुद्दां वापरता ताका नंबर प्लेट नासता. प्रुडंटा खातीर श्याम फडके. सनबर्न इडियमात सोंपिल्ल्या दिल्लीच्या 26 वर्साच्या करण कश्यपाचो विसेरा रिपोर्ट आयला. ताणें एम्फेटामाइन ड्रग घेतिल्लो म्हूण रिपोर्टात स्पश्ट. 27 डिसेंबर सांजे धारगळी ही गजाल घडिल्ली. सुरवेक तो काळजाच्या आगतकान सोंपलो म्हूण दुबाव उक्तायलो. सनबर्न इडियमात सोंपिल्ल्या दिल्लीच्या करण कश्यपाचो विसेरा रिपोर्ट आयला. ताणें ड्रग घेतिल्लो म्हूण रिपोर्टांतल्यान मुखार आयला. The viscera analysis report of Karan Kashyap, a native of Delhi who had died in mysterious circumstances when he had come in Goa last year to attend Sunburn EDM, has confirmed that he had consumed amphetamine drugs before he died. It means he died due to drugs overdose. Pennem police, who had registered a case of unnatural death in this matter, has not found any foul play in this matter and suspects that Karan Kashyap himself had purchased these drugs from any unknown drugs peddler. But so far there is no clue about that drugs peddler. Pennem police says that though amphetamine drugs has been confirmed in the FSL report, but they will seek the final opinion from GMC as the Karan Kashyap's postmortem was conducted in GMC. Mukesh Kumar for Prudent. गोयच्या 25 एसटी गावांक धरती आबा जन भागीदार अभियान स्किमीचो लाव मेळटलो. स्किमी सकल उपेक्षित वर्गातल्या लोकांकूय घराची नळ लायटीची व्यवस्था इंटरनेट मेळपाची व्यवस्था करतले. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयलो. जनभागीदारी अभियान स्किमीचो लाव गोयच्या 25 ST गावांक मेळटलो. घराची नळ लायटीची व्यवस्था, पोषण वाटिका, नेटवर्काची व्यवस्था, शेतकऱ्यांक कृषी कार्ड दितले आणि RFC केसीस सेटल करतले म्हूण समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायाची माहिती. In Goa we have total of 25 villages which fits into this criteria. गोंयान भितर 9 तालुक्यां भितर 25 आमच्या विलेजी आयडेंटिफाय केल्ले आसात. ह्या 5 वर्सां भितर आमकां 17 मिनिस्ट्रींतल्यान जे कितें आसतलें, एग्रीकल्चर आसतलें किंवा सोशल वेलफेअर आसतलें, ट्रायबल आसतलें, एज्युकेशन आसतलें, स्पोर्ट्स आसतलें, ह्या 17 मिनिस्ट्रींतल्यान आपल्या भागांतल्या सगळ्या ST पॉप्युलेशना पर्यंत ज्यो सुविधा तांचे ज्यो पॉलिसीज आसात, ज्यो स्किम्स आसात त्यो तांचे पर्यंत पावोवपा खातीर हो एक मिशन. प्रत्येकाक पक्का घर हे मेळपाक जाय. प्रत्येक घरान भितर नल से जल, प्रत्येक घर हे इलेक्ट्रिफाय जावपाक जाय. हेल्थ डिपार्टमेंटाच्यो मेडिकल मोबायल व्हॅन, तांकां पोषण वाटिका, एक गार्डन टायप म्हणजे फ्रुट्स आसतले किंवा बाकीचे जे न्यूट्रिशियस फूड आसा. आमकां प्रत्येक गांवांत भितर नेटवर्क करपाक जाय. BSNL रेंज किंवा बाकीचे सगळे एस्टॅब्लिश करपाक जाय. जमीन ना जाल्यार पसून ताका कृषी कार्ड दिवपाचे, ताका सबसिडीज दिवपाच्यो, ताका ट्रेनिंग दिवपाचें. जर एनिमल हजबंड्री वेटरनरी सर्विसा भितर तो करता जाल्यार करपाचें. FRC केसीस आसा त्यो प्रायमरीली घेवन त्यो सेटल करपाक जाय. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. हे बुलेटिन इतल्यारूच सोंपता. हे बुलेटिन पळोवंक मेळटले प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.